माय मोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पोया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत बुडून मरपाच्या घडणुकांचो सिलसिलो. पिकनिकेक गेल्ले कडेन दुखेस्त मरणांची माळ. लोकांची हलगर्जीपणां घेवपाक लागल्या बळी. कुठ्ठाळे सांड उदकाचो प्रश्न. अखेरेक प्राथमीक भलायकी केंद्रान घेतली खर दखल. पूण दोळ्यार पानां पुसले वरी कामां जावपाचो अजूनय आसा हुस्को. गोंयांत सक्रीय पावसाची परिस्थिती. राज्यभर मध्यम ते व्हड पावसाचो आस्पाव. 1 जुलय मेरेन वाडयलो येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पिकनिकेक गेल्ले कडेन दुखेस्त मरण येवपाचे प्रमाणात वाड जाल्या. हाचेर वेळार दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या. जायते कडेन ह्या सुवातींनी वचपाचे ना म्हणून बोर्ड लेगीत मारिल्ले खंय, पूण कांय बुदवंतांनी ते काडून उडयले. ही हलगर्जीपणां बळी घेवपाक लागल्यात म्हणपाक अतिताय जावची ना. मारुया एक नदर फाटल्या कांय दिसांत बुडून मरण आयिल्ल्या दुखेस्त घडणुकांच्या सिलसिल्यांचेर. लडाखातलो आयआयटीचो पहिल्या वर्साचो विद्यार्थी इम्तियाज हुसेन पिकनिक भोंवडे वेळार धारबांदोडा हांगच्या ओखम न्हंयत पेंवताना बुडून बेपत्ता जाल्लो. तांचो 8 जाणांचो पंगड पिकनिकेक गेल्ले कडेन ही दुखेस्त घडणूक घडली. कुळे मेटावाड्यार न्हंयेत बुडून वास्कोच्या 4 तरणाट्यांक मरण आयले. हातूंत चिखली मुरगांवांतल्या एकाच घरांतल्या 3 भावांचो आस्पाव आशिल्लो. ते सगळे 19 ते 25 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. शिवोली बादे वाठारात लेगीत बुडून मरपाची घडणूक घडली. खुबे काडपाक गेल्ले कडेन विनायक मांद्रेकार ह्या 50 वर्सां पिरायेच्या पिडेस्ताक मरण आयले. जाल्यार वाठादेव सरवणा होमकणाचे अनवाळे पाळपी धोणाक न्हंयेत बुडून दुखेस्त मरण आयले. 23 वर्सां पिरायेचो तरणाटो मरण पावलो. काजीवाडो विठ्ठलापूर साखळे तो रावतालो. या शॉकात घडणुकांनी लोकांमदी हुस्को आणि भिरांत निर्माण केल्या खरी, पण प्रश्न सुटावे जावपाची चिन्हां मात दिसनात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भर पावसात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम कंत्राटदार चालूच दवरतात. ह्यो शॉकात घडणुको गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागल्यात. देखीक गुडी पारोडा सावन मुखार आयिल्ली ही घडणूक. जंय पावसात PWDन काम सुरू केलां, देखून हो पुराय रस्तो इबाडला. हे संबंधित कागाळ केल्या खरी, पूण केन्ना संबंधित यंत्रणेक जाग येतली वय? काय व्हड अपघात जावपाची वाट पळयिल्ली वता? थळाव्यांक प्रश्न पडला. आज जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चलताले ते बरें आसा. काम जाय, अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय. आनीक हे म्हणटा इन फ्युचर हे आमकां की बऱ्या पडटा. आनी हे आज सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या, पूण हे काम करता आसतना बरी काम जावपाक जाय आसता. पूण हे काम आज तुमी पळया पारवडा हांगा ते खणून दवरलात. खणलेले ते कितें जालें ते पळोवया तुमी. बेश्टे ते फातर मारल्या ते परते गेले आनी आतां पावस कमेच जाला आनी हे परते केन्नाय वचपाक शकता. आनीक जे कडेन तुमी घालून पळय पॅच मारून गेले कडेन आसा थंय तर परते सकयल गेले कडेन आसा, परते बुराक पडले कडेन आसा. आतां हें पळोवपाचें कोणें? जी PWD ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटीन पळोवपाक जाय आसा. पूण एक सुद्दां PWD ऑथॉरिटीन हांगा येवन पळयलें काय कितें? हे जे इंजिनियर आसात हेणी ह्या फिल्डार येवपाक जाय आसता. ह्या फिल्डार पळोवपाक जाय आसता. नाल्यार हांकां परमिशन कित्याक दिता तुमी? तुमच्यांनी लोकांक जीव घेवपाक जर तुमी रावल्या जाल्यार तुमी कित्याक घेता परमिशन? दिनाका मरे.
तुम्ही सरळ सांगा बरय आमी दिना कित्याक तुमी काम सारकें करना म्हणून. आनी हे आज कित्याक जाता, हे इंजिनियर आमगे सारकी नासले कारणान हे काम जाता आनी हे पाड जाता. हांगा पळया तुमी आतां खंयच कोणाक वचोंक मेळप ना. इतली रोड बरे करून बऱ्या रोडाचेर तुमी खणोन दवरला आनी तितून भितर आतां परते हे हाडून भरला आनी ते परते सकयल वयता. आतां हो रोड तेणी पळय पायप घालपाक खणला. तो आतां आनी फाल्यां जो तो गाडी धरतो हे हितून भितर गेलो जायत जाल्यार आनी सांगूंक जायना. ते सायडीन केलें पळय खरें, पूण तें उपयोग ना. फाल्यां वार येतकीर आनी हें सगळें आनी निकळून वचपाचें सगळें. मग तेन्ना आतां ज्या तेणी आतां जाता हेजेर येन्ना भर दिवपाचें. आतां मुद्दम तुमी फोटो पळय दाखय तांकां की हें कितें जालें तें पळय म्हणून. हे करून फायदो कांय ना जाल्यार. करून फायदो कांय ना जाल्यार तेन्ना तें पळोवपाक जाय. गरज फाल्यां पयर एक ट्रक गाडी ते भितर गेली ते काडपा मागीर तेका बऱ्या खर्च कितलो. तेन्ना हांगा बाबा देवळाडे वचप बंद जातली फाल्यां. थंय बंद जाल्यार मागीर साप वचोन गेलें. मागीर येन्ना तेणें हें केलां तें बेगीन तेणी हें करचें, नाल्यार तें हें जाता आनी हें जाता. पूण हे ऑथॉरिटीन पळोवपाक जाय आसता न्हू. गव्हर्मेंटा मनशां गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंटान हे आसा तेणी नजर दिवप आसतात. कोणाक खबर ना शेवटी आपल्याक चालू आसता सगळ्यां गेलें कितें मेळत तें करता वयतात. हय आतां खूब जाणां ते कॅनलाचो हें गेलेली आहा. कोण पळयता कोणा पळयना. हो केबल अप टू बेनावलीम वचपाचो आहा बेसिकली हेजे कनेक्शन. आनी हे वायलेशन करून जुना नंतर आमचो थिंगाचो पंच एमी ऑलरेडी इंजिनियराक सांगून लास्ट 20 days आमी सांगता की रिइन्स्टेटमेंट करपाक. आज कोतले फाल कोतले. म्हाका दिसता पयली सुवातेर जो तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक कारण तेणें जेन्ना ऑर्डर आसली रस्तो फोडूं जायना राती हांवें रस्तो फोडय आनी कोणागेलें परमिशन नासतना I have told the engineers of PWD also that immediately there should be a report and these people should be suspended. Whoever are responsible for it. आज जेन्ना रस्तो हे फोडपाक वयते थिंगा रस्तो जेन्ना कोताय this is connection हे वयता सबस्टेशन अप टू बेनावली तेच लागून फोडलो आहा. सो हे परमिशन नासता फोडपाक कारण कितें आनी हांवें NOC कोणाक दिली when it was raining. हेजेर आमी सांगला आज PWD मिनिस्टरा कडेन उलयला की हेका सस्पेंड करून उडय. लोकांक त्रास जावपाक शिरी पडा. मजगती एके वटेन रस्तो खणप आनी दुसरे वटेन अशीर गुडी पारोडेचो रस्तो समस्येत आनीक भर घालपाक लागला. काल राती लेगीत हे सुवातेर एक कार उलटली. 3 जाण जखमी जाले. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. ह्या दिसांनी एक्सिडेंट जे आसात हे खूब जातात आनी ह्या 2-3 दीस जाले पावस झडपाक लागले. ह्या पावसाचेर एक्सिडेंट जे आसात हे जायत आसात आनी असो एक्सिडेंट जो आसा हो पारोडा जो आसा ह्या पारोडा रोडाचेर जाले कडेन आसा आनी हितून भितर एक 2-3 जाण जे आसात हे इंजर्ड जाले कडेन आसात. हो एक्सिडेंट जो आसा हो राती जालो. राती 1:30-2 सुमार एक गाडी जी आसा ही मडगांवच्यान केपें वताली आनी खंय तरी ह्या गाडयेचो रातचो कंट्रोल गेल्ले कारणान ही गाडी जी आसा ही हांगा फाटल्यान सकयल पडली आनी हेजे 4 व्हील जे आसा ती वयर जाले. आनीक हे खंयतरी जे स्थानीक लोक आसा हांगचे हे रोखडेच थंयच्यान भायर सरले घरांतल्यान आनी तेणी तांकां हेल्प केलो आनी तांकां हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट केले कडेन आसात. आतां हो जो रोड आसा हो वायंडींग जाले कडेन आसा. मुखार म्हणल्यार रोड वायंडींग जाला पूण हो थोडोसो स्ट्रेच आसा हो अशीर आसा आनी लोक रुंद आसा म्हणटर एक फास्ट येतात आनी फास्ट येतरी हांगा जेन्ना रोड अशीर दिसता त्या टायमार खंय तरी तेंचो कंट्रोल वता आनी हो कंट्रोल वतरे मागीर अशें करून एक्सिडेंट जातात. पण आमच्या पार्टी बाजारान ताका वायंडींग जालो ना. पार्टी पंचायती कडेन वायंडींग जाल्ला. ज्या जाग्यार रस्तो रुंद आहा त्या जाग्यार गाडी सुसाट वतात आनी मागीर बॉटल लायन जाले म्हणटा एक्सिडेंट जाता. चड करून रातची टायमार तुमकां खबर आसा आतां कितें संजाव आशिल्लो राती म्हाका दिसता खबर ना तूं कोड्यांकालो कसले हेजेर आशिल्लो तो आमकां खबर ना. पूण रातची वेळार सुसाट ओपन आसता रोड आनी त्या वेळार मागीर लोक मागीर सुसाट वताले आनी बॉटल लायन जाले म्हणटा अशें करून मागीर एक्सिडेंट जातात. ताका लागून ऑथॉरिटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो जो पळय रस्तो आतां तुमी वायंडींग केला तें एकदम बरें केलां पूण उरलो तो जाग्यार बी तेणी तो एक्वायर जालो ना जाल्यार थंय एक्वायर करून तो बी वायंडींग करचो हांव मागणी करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
कुठ्ठाळे केसरवाळ हांगा बऱ्याच काळा सावन प्रलंबित आशिल्ल्या सांड उदक सोडपाच्या प्रश्नाक अखेरेक प्राथमीक भलायकी केंद्रान खर दखल घेतली. उक्त्या वाठारांत सांड उदक सोडपाक जापसालदार आशिल्ल्या 5 निवासी मालमत्तेचे उदक आनी वीज जोडणी काडून उडोवपाची शिफारस केल्या. पळोवणी जाल्या उपरांत दोळ्यार पानां पुसलेवरी कामां कांय वेळ बंद उरतात खरी, पूण मागीर परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्याचे परतून पळोवपाक मेळटा. देखून हाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा वय असो प्रश्न उप्रासपाक लागला. वीज खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक आणि पीडब्ल्यूडी उदका पुरवण खात्याक संबोधित केल्ल्या 22 जून 2026 दिसा दिल्ल्या अधिकृत संपर्कांतल्यान निवासी सांडउदक उक्त्या सुवातेर सोडपाक लागून जाल्ल्या त्रासा संबंधी मालमत्तेच्या मालकांक परत परत सुचोवण्यो जारी केल्यात अशें पीएचसीन सांगला. हो प्रश्न सुदारपाक फावो तो वेळ दिलो तरी मालकांनी पाळो दिवंक नाशिल्ल्याचो आरोप आसा आणि ताचे त्रास चालूच आसात. सांड उदक सोडप, घाणी आणि वाठारांतल्या भौशीक भलायकेच्या संभाव्य धोक्यांक लागून थळाव्या रहिवाशांनी खर कागाळी केल्या उपरांत ही कारवाई जाल्या. आता म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भाशेन हेल्थ आमचो कोटवाडा डॉक्टर ऑलरेडी तांकां सिवरेजचे कोणें सुटल तांकां नोटीस ऑलरेडी काडलेली आसा हें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनीक अशें लास्ट टायमूय तेंच्यांनी काडलेलें. आतां 2022 वर्सान हें चालू आसलें पूण तेन्नाय ते डिस्कनेक्ट करताले ते आनी मागीर परत ताका रिकनेक्ट करताले. आतांय सेम ताका नोटीस काडला. म्हाका दिसता हांव नको कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक पावला वो इलेक्शन डिपार्टमेंट पावला म्हाका ना कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेणी नोटीस काडला. पूण ताका पावला जाय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका नोटीस मेळला. पूण तांकां हांव सकाळीं कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे इलेक्शन डिपार्टमेंटाक हांव फोन केला विचारलें तुमकां की नोटीस पावला पूण तेणें म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणून. ही आतां सकाळची फोन केलो ताका. आतां हेचेर कितें एक्शन जातलें हें आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक ऑलरेडी हेल्थ डॉक्टरान सांगलेलें आपूण विदीन 7 days आपूण तें क्लियर करता म्हणून. सो आतां कितें करता तें आमकां पळोवचें पडटलें. आतां तो रिकनेक्शना मागीर कितें करता तें म्हाकाय खबर ना कित्याक लास्ट टायम सेम जाल्लें आसा आनी म्हाका डावट आसा कनेक्शन दिलें जाल्यार देखून तें उदक परतें सिवरेज ती येतलीच कित्याक हें कंप्लिटली बंद जावपाक जाय. आनी सपोज आतां एक कडेन डिस्कनेक्ट जातलें 5 जाणां बाकीचे आहा तेचें कितें जातलें तेवूय कडेन सोडटले तांकांय परत मागीर डिस्कनेक्शन वचपाक जाय. कोण सोडटा तेकाय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कित्याक हेंचेर 5 जाणांचेर केलें म्हणून न्हू बाकीचे येतले तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय. आनी हे डॉक्टरान इन्स्टिट्यूट घेवन तेचेंय ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमकां रस्त्यार सिवरेज येवपाक नाका लोकांक प्रॉब्लम जावपाक नाका. आमचो वॉच आसतलो आनी हे वॉच आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान हें पळोवपाक जाय. ही ड्युटी डिपार्टमेंटाची आनी पंचायताची तुमी इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट तुमी हेल्थाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हो दिवपाक जाय. इश्यूवाक लागून हें जाता पूण हेजेर न्हू कांयच एक्शन जायना. आमी जी कंप्लेनां येतात न्ही ती आमी एका सराकूय सांगतात आनी एकाय बी सांगतात. ते इन्स्पेक्शन करून तेजेर तितलो टायम बंद उरता. हांव नको तेका खंयच्यान प्रेशर येता तो पूण तो प्रेशर येयलो देखून जाल्यार तेमी येवन चोवपाक जाय न्हू कितें प्रॉब्लम कितें तें उदक खंय पावता कितें तें पळोवपाक जाय न्हू. ते इश्यू तो सॉल्व करनासतना कशें जातलो. तांकां रोखडेंच कनेक्शन दितात. 4-5 दीस बंद उरतात आनी ग्रामसभा सुद्दां हें आहा तेजें रेजोल्युशन आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत सक्रीय पावसाची परिस्थिती चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यभर मध्यम ते चड पावस पडला. हवामान खात्यान फुडल्या दिसात गोंया खातीर एकसुरे सुवातेर पावस पडटलो असो अदमास काडला आनी 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. नैऋत्य पावसाची भारतभर स्थिरताय चालूच आसा. फुडल्या दिसांनी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडातल्या कांय वाठारांत फुडें वचपाची परिस्थिती अनुकूल उरल्या. गोंयांत फाटले 24 वरां मेरेन पावस सक्रीय उरलो आनी राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम ते व्हड पावस पडलो. येता त्या काळात एकसुरे सुवातेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंया खातीर 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट हवामान विभागान दिला. गोंयांत पावस सक्रीय, राज्यांत येल्लो अलर्ट. 1 जुलय मेरेन व्हडलो पावस, घेवची खासा जतनाय. शुक्रारचे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.